मुखाचे भावा भयणींनो, आज शुभ वर्तमानांत आमकां जो बाप्तिसाची खबर मेवल्या तो सोत सांगता, फुटी सांगना आनी लोकांक एकूच सांगता की हांव मेसाया न्हू, एलायशा न्हू आनी प्रवादी न्हू. कित्याक म्हणटा मेसाया हे संवसारांत येवचो आसा. एलायजा आयलो, हांव सीदी सादो मनीस. एके भाशेन आमकां ताचो स्वभाव चित्र आमचे फुडें येता. हांव एक ताळो, एक आवाज जो धाडला संवसारांत, एक खास काम आसा आनी तें काम म्हणजे रस्तो तयार करूंक. बाबणीनो, जो हांव बाप्तीस आपलो स्वभाव ओळखून हे प्रमाणे आपल्यान जिवीत सादता, आमकां ताचें प्रमाणीकपण, नम्रताय आमकां ओळखूंक दिसता. जोड एकल्याक देवान ह्या संवसारांत धाडला एक खास वावर करूंक. तो वावर आमकां समजून येता जेन्ना आमी ल्हान व्हड जाता. आनी हो वावर करून देवान आमकां खास देणीन दिल्यात, खास चल्यान दिल्यात, ही आमी ओळखूंक जाय. जायते फावटी आमी तुलना करता, देवान ताका इतलें दिल्यान म्हाका दिवंक ना, म्हाका देवान ताका असलें तेलान दिलां म्हाका दिवं ना. अशें करतना आमकां आमच्या मनांत काळजांत शांती नासता. देखून आमचो वाद देव आमकां दिला, आमकां करूंक येना. तर आज खास देवा लागीं कृपा मागुया, आमकां दिल्यात ती टॅलंट आमी ओळखूंक आनी ते भाशेन जो वाद आमकां दिला ही टॅलंट वापरून देवाचो वावर करूंक. अशें केल्यार आमच्या जिवितांत खूब शांती आसतली. आमी एकवटान रावूंक पावतलेत.